मायनिंग केशी दिगंबर कामत आणि 4 आरोपी आड ॲक्टिव्हिस्टाचे हस्तक्षेप अर्जाचेर 13 जुलयाक पणजे कोर्ट ऑर्डर दितलो। एसआयटीची चौकशी विचित्रच चल्ल्या। आपूण कोर्टाक आधार करूंक सोदता म्हूण ॲक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेन हस्तक्षेप अर्ज घाल्लो। सरकार पक्ष म्हणटा ताणें मेतेर जावपा सारको ताचो केशी कडेन प्रत्यक्ष कांयच संबंध ना। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आदलो मायन्स डायरेक्टर अरविंद लोलयेकार, आदलो मायन्स ऑफिसर ए.पी. डिसूजा, मिनेर हरीश मेलवानी आणि अर्जुन सळगावकराच्या एंटिसिपेटरी जामीन अर्जाचेर ॲक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेन हस्तक्षेप अर्ज घाला। एसआयटी ह्या केशीचो तपास सारको करिना, कितें तरी विचित्र चल्ला तेन्ना ह्या केशीन आपूण कोर्टाक आदार करपाक सोदता म्हूण मंगळारा सुनावणेक शेटयेन कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो। तो म्हणटा मायनिंग स्कॅमाची कंप्लेन करपी तो पयलो म्हूण ताका हे केशीन हस्तक्षेप करपाचो अधिकार। पांचूय आरोपी आनी सरकार पक्षान शेटयेच्या अर्जाक विरोध केला। मायन्स खाते कंप्लेनंट म्हूण रिकॉर्डार आसा तेन्ना खंयच्याच प्रायव्हेट पार्टीन मेतेर जावपाची गरज ना म्हूण ताचें म्हणणें। ते भायर सरकार पक्ष सांगता ते प्रमाण तांकां केस जाता तितल्या बेगीन सोंपोवपाक जाय। असल्या अर्जाक लागून खंय केस लांबतली। सगळ्यांचे आयकून कोर्टान आतां 13 जुलयाक ऑर्डर रिझर्व दवरल्या। मिनेर हरीश मेलवानी आनी अर्जुन सळगावकराच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जाचेरूय 13 जुलयाक एसआयटी तांची जाप फायनल करतली। इतले मजगतीं उसगांवचो मायनिंग ओड ट्रेडर कांच्या गावंडरान जामिनाक अर्ज घाला। एक वेळ ब्रेस्तारा अर्ज सुनावणेक येतलो। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। बंद केल्ल्यो नोटी डिपॉझिट करूंक खऱ्योच अडचणी आयिल्ल्यांक परत मुजत दिवंक विचार करचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान केंद्र आनी आरबीआयक सांगलां। अडचणीक लागून एखादो बंदी घाल्ल्यो 1500च्यो नोटी डिपॉझिट करूंक पावलो ना आसत जाल्यार ताचो विचार जावंक जाय अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणलां। नोटी डिपॉझिट करूंक सरसकट 30 डिसेंबर मेरेन जाल्यार एनआरआयक 31 मार्च मेरेन प्रास दिल्लो। गिव एक ब्रेक।